जेजूची शांती तुमकां सगल्यांक म्हज्या गोंयकार भाव भयण्यांनो आनी जिंको देवाच्या उतराक आशिल्ल्यान तांदेल्यान भुकेल्यान तांकां सगल्यांक जेजूच्या नांवान हांव योग करता हें म्हज्या यूट्यूब चॅनलान. आनी आयच्या दिसाचो विशय हांव घेवन आयलां ह्या इस्तोंताच्या पुस्तकांतल्यान 30 आनी 8 ओवेसवर 18 वड. तर हे वेळार आमी देवाचें उतर आयकुया, देवाच्या उतराची सोजमणी जाणवाय आनी बुद्दीन आमी बरोवया. आनीक हे वेळार आमी सगलीं देवाचें उतर पवित्र पुस्तक उक्तें करून आमी इस्तोंताचें पुस्तक 30 आनी 8 ओवेसवर 18 वड आमी वाचुया. हांवें गुन्यांव केला म्हूण वळखून घेता, पातक केला म्हूण वळखोंत म्हाका भोगता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. तो प्रितीच्या भाव भयण्यांनो, हे वेळार आमी हे देवाचें उतर एक स्कुटावया आनीक हे देवाच्या उतराची सोजमणी आमी घेवया. तर देवाचें उतर म्हणटा, हांवें गुन्यांव केला म्हूण वळखून घेता, पातक केला म्हूण वळखोंत म्हाका भोगता. आमच्या जिवितान आमी व्हड गुन्यांव केल्ले आसात आनीक आमी ते वळखून घेवप गरजेचें. आनीक देवा लागीं आमी भोगसणें हें मागप आमी गरजेचें, कित्याक आमी गुन्यांव केला आनी पातक आदारलां आनी त्या पातकाचो आमी भोगसणें मागप गरजेचें. तर हे वेळार आमी सगलीं जीं कोण गुन्यांव केल्लो आसा आनीक पातक आदारलां, आमी देवा लागीं भोगसणें मागुया. आनीक देव आमकां जरूर बक्षितलो, कित्याक आमचो देव बक्षिपाचो देव जावन आसा, आमचो देव मोगाड देव जावन आसा. आनीक जेन्ना आमी खरेंच काळजांत ताचे लागीं भोगसणें मागतले आमच्या पातकाचें, जेन्ना आमचीं पातकां देव बक्षितलो. आनी हे वेळार हो जावन आसलो ल्हानसो विशय जो इस्रोंताच्या पुस्तकांतल्यान 30 आनी 8 ओवेसवरांतल्यान 18 वड आमकां शिकयता. जे कोणाक देवाचें उतर मेळोंक ना तांकां हें देवाचें उतर तुमी दियात. हें उतर चारूय कुणशांनी परगट जावं दी. हे वेळार हांव तुमचे लागीं मागतां, म्हज्या प्रितीच्या भाव भयण्यांक हांव उलो मारतां, तुमी हें उतर देवाचें वाचात, तुमी हें देवाच्या उतराचेर नियाळ करात. आनीक हे वेळार जो कोण हो म्हजो व्हिडिओ पळयता तांकां परत एक फावट हांव जेजूची शांती म्हणटा आनी इतल्यान हो म्हजो व्हिडिओ हांव सोंपयतां.